देवाचें उतर ह्या नियाल मालांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. संवसारांत तरेकवार वायट आसा, तरी पूण देव ओगोच आसा तें पळोवन आमी जायते जाण तोटाक जाता. आयची वपार आमचे कल्पनेक एक जबाब कसो. नेर काडटना बरें रोंपें पर्यान उमटूंक येवंक शकता. दोनूय बरोबर वाडल्या उपरांतूच नेर आनी बऱ्या रोंप्या मदें कितें फरक आसा तें आमी वळखूंक पावता आनी उपरांत दोगांयकूय वेगळे करूंक शकता. तेच भाशेन देव बऱ्या आनी वायटव्यांक बरोबरूच जिवंक आनी वाडूंक दिता. वायटा आनी बऱ्या मदले फरक वळखूंक पावल्या उपरांतूच आमी वायटा मेकळे जावंक शकता. वायट उमटावून काडटना बऱ्यांकूय मार बसूंक शकता. त्या खातीर बऱ्याच्या फायद्याकूच लागून मोगाल देव वायटव्याच्या नुकसान करिना. आपल्या मोगाची भुरगीं सुरक्षीत आसलेली देवाक जाय. आमच्या जिवितांत बरें करतना आमी वायटव्यांक लागून कश्ट सोंसचे पडटा. जिवितांतल्या वायटांक फुडो करून बरें करीत रावल्यार आमी सर्गेच्या राजाच्या रस्त्यार आसतल्या. तर आमी जेजूचो पातलाव करीत रावया. मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाल्लें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर बरवाशान राव, कुशाल राव.